नमस्कार. सडेतोड नाईक करवणीत आज एक वेगळो विशय आमी घेतला आनी तो विशय सप्तकोटेश्वर देवळा संदर्भात आसा. मुख्यमंत्र्यांनी हालींच घोशणा केल्ली की जी पोर्तुगेजांच्या काळार मोडून उडयल्लीं हिंदू देवळां आसात ती परती बांदतले आनी त्याच संदर्भात सप्तकोटेश्वर जें देवूळ हालींच ताचें उद्घाटन जालें तें आनी एकूण जे नवे प्रस्ताव आसात त्या संदर्भात चर्चा आमी करूंक सोदतात. आनी आमचे मदीं आसात संजीव बाब सरदेसाय जे सांस्कृतीक विशयांतलो एक अभ्यासक, एक जाणकार अशें आमी मानतात. संजीव बाब, तुमकां आमच्या स्टुडियोन आमी येवकार दितात. संजीव बाब, सप्तकोटेश्वर देवूळ हालींच उद्घाटन जालां. ताजे हांवें पावूना थंय, पूण ताजे फोटे पळयल्यात, ताजे व्हिडिओ क्लिप्स पळयल्यात. एक सुंदर देवूळ कशे तरेन परत निर्माण करूं येता हाजी एक बरी देख, हें मानता न्ही तुमी? सामकें. आज जें देवूळ सप्तकोटेश्वराचें आशिल्लें पयलीं, जें शिवाजीन एका गुहेच्या वयर बांदिल्लें, ताजी इतलीं वर्सां ते 2001 फुंदासावान तांचें रेनोवेशन केल्लें आनी आज जर ते पळयत जाल्यार अति सुंदर सामकें, म्हणजे टॅक्निकली परफेक्ट बांदलां. व्हेरी. आनी म्हाका तेच विचारपाक जाय की देवूळ ताजी पुन्न रचना करप, सरकारान आपले पयशे मोडप आनी ते पयलींचे दिमाखान थंय उबें जावप, हे हाका जे पळय कौशल्य लागता, हाका तेंको लागता, आनी तातूंत तुयी आशिल्लो. सो हें मातशें आमच्या पळोवप्यांक हें सांगचें कशें बाबा हो प्रस्ताव जालो, कशे तरेन बांदलें आनी कशें हें जें पळय आर्किटेक्ट जे पळय उबें जालें तें कशे तरेन जालें आनी तें पयलींचें जें देवूळ आशिल्लें सप्तकोटेश्वराचें ताका थोडे तरी ताका लागीं वचपी आसा काय हें पूर्ण नवे शैलीन केलां? न्ही, खरें सांगपाचें म्हणजे हें जें देवूळ आमी पळयलां, म्हणजे आमच्या टायमाचेर पळयलां, तें एक पयल्या शैलीन बांदिल्लें. म्हणजे जे शिवाजीची शैली आशिल्ली बांदपाची, ताका ती आर्कां फुडलीं, तशेंच आशिल्लें. पूण रेनोवेशन जावन ताजी खूब एस्पेक्ट्स आशिल्ले, म्हणजे जे एसेट्स आसता तातूंत ते फुंदासावान मातशे चेंज केल्ले. बट आज जेन्ना हांव तें पळयतां, तांणी तें इतलें सिस्टमॅटीक केलां. येस, तुमचो प्रश्न आशिल्लो की जेन्ना गव्हर्मेंट पयशे मोडटा, हॅज इट बीन डन प्रॉपरली ऑर नॉट? तर खरें जर सांगूं वचत जाल्यार गव्हर्मेंटा कडसून पयशे घेवप हो एक मातसो एक दुबावीत असो एक प्रश्न आसता. कित्याक तर फाल्यां हाजेर कब्जो करीत जाल्यार तो आमी मागीर येवया. म्हाका म्हजो स्ट्रेट प्रश्न आशिल्लो की सरकारान तें बांदलां, तातूंत सरकार जेन्ना कितें बांदपाक वता तें सारकें नासता. सो त्या नजरेन पळयत जाल्यार भव्य दिव्य दिसता. तुवें तें मान्य करता काय ना अशें म्हाका जाय आशिल्लें. भव्य दिव्य दिसता आनी टॅक्निकली तांचे कडेन खूब सिस्टम्स आसा, डिपार्टमेंट्स आसा. सो त्या खातीर तरी तोखणाय करपाक दिसता. तोखणाय सर 100% तोखणाय करपा सारकी. बरें, म्हाका एक सांग की शिवाजीन पळय जेन्ना हें देवूळ बांदलें, ताका फक्त खबर आशिल्लें थंय एक लिंग आसा, तें एक गुहेन हाडून दवरलां, तें देवूळ बांदपाक. ताणें ताजी रचना कशी केली, ताजें आर्किटेक्चर कशें केलें, ताजे खातीर लागपी लोक कोण आशिल्ले आनी तेन्नाचे ते गोंयच्या आर्किटेक्चरा कडेन तें लागीं वचपी आशिल्लें कितें अशें? आतां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार ही ताजी रचणूक ताणें केल्ली पळय, जी देवळाची रचणूक केल्ली, तर ती ताणें ऑलमोस्ट सिमिलर टू महाराष्ट्रीयन स्टायल ते पळय करताले बांदपाची, तशी एक स्टायल आशिल्ली. आमी जर आज सिंधुदुर्गान गेले जाल्यार ताका सामकें आज सप्तकोटेश्वराचें मिनी देवूळ कशें तांणी शिवाजीचें देवूळ बांदिल्लें आसा भितर, व्हेरी सिमिलर लायक दीस. सो पॉसिबली जेन्ना ते मावळ्यांक ताणें ऑर्डर दिली की तांणी हें बांदचें म्हणून, तर तांणी आपणाच्या शैलीन ते एक बांदलें आसतलें. पॉसिबली हें गोंयच्या शैलीन बांदूंक नासतलें, पण ते इट इज अ मिक्स फ्युचर. अंदाज तुमी केला कशें आसतलें देवूळ? फ्रँकली स्पिकींग ना, पूण म्हाका दिसता तें अशेंच आशिल्लें. पूण तें मोडलें पोर्तुगीजांनी न्ही? आज जेन्ना आमी पळय म्हणटा मोडलें म्हणून न्ही, तर तें हें बिचोलेच्या नारव्यान नाशिल्लें, तें आशिल्लें दिवाडेच्या नारव्यान. ओके. सो हांगचें स्ट्रक्चर आमी ताका याच त्या नारव्यान थंय आमी यात तो विशय घेवन, पूण हांगा स्ट्रक्चर कशें आशिल्लें अंदाज ताजो कितें रिकॉर्ड मेळटा? पोर्तुगीज. हय, देवूळ बांदच्या पयलीं
आज जर आमी गोंयांत पळयत न्ही जाल्यार ऑलमोस्ट 200-300 आमकां गुहा सांपडटा. आनी एक लेमॅनाच्या एक लोकांच्या एक नदरेन कितें आसता की गुहा म्हणली म्हणटकच एक व्हडलें खडप आनी ताका एक बुराक. एक्झॅक्टली. पूण गोंयांत आमच्यो अश्यो केव्स आसा ज्यो आमी खांडेपारा पळयता, ज्यो आख्यां पळयता आमी, त्यो डिफायन्ड सारके एक खडप कापून ताजे रूम्स करून ताज्या खातीर गर्भकूड सेपरेट, ताजे सिटींग रूम सेपरेट अशें सामक्यो केल्ल्यो आसता. आनी हें जें पयलींचें देवूळ आसा, आज तांणी एक प्लॅन काडून ते फाटल्यान लायला आनी तांणी एक्सपोज केल्ली आसा कशी आशिल्ली ती. तर ती खडपाचेर वयल्यान ताका चुट्टां आशिल्ली. एक गुहा म्हणजे फक्त एक खडप आनी ताका फक्त बुराक न्ही, तर ही कोरांतलेली सारकी स्क्वेअर गुहा आशिल्ली विथ डिफरंट कंपार्टमेंट. ताजेर वयर तांणी मागीर ते देवूळ एनकॉम्पास केलें. ते इनकॉर्पोरेटेड हे नवी स्ट्रक्चर ऑन द ओल्ड स्ट्रक्चर, रिटेनिंग द पयलींची आशिल्ली ती. ओके ओके. बरें, म्हाका थोडे फाटल्यान, कारण सरदेसाय म्हणटकीर सरदेसायचो इतिहास तातूंत भितर आसा, हें लिंग थंय कशें पावलें हेय बद्दल तूं आमकां. आतां हें सांगतलो जाल्यार तुमकां न्ही आमी मातशें ट्रान्सपोर्ट करूंक जाय दिवाडे आयलँडाचेर. आतां दिवार म्हणटा पळय न्ही, तो गांव गोंयांत ना. तो एक्चुअली वेस्टर्नायज्ड नांव तें. ताजो ओरिजिनल नांव देववाडी वा द्वीपवाटिका. ते लोक अजुनूय लोक ताका दिवाडी म्हणटात. देववाडी म्हणजे खूब देवळां आशिल्लीं थंय. आनी तातूंत भितर गणपतीचें आशिल्लें जें आज खांडोळ्या आसा, आमच्या सप्तकोटेश्वराचें आशिल्लें, कृष्णाचें आशिल्लें आनी खूब देवळां आशिल्लीं ताजी. तर हें जें देवूळ आशिल्लें प्रिसिड्स मेनी डायनॅस्टीज. कित्याक तर ह्या देवाचें नांव सप्तकोटेश्वर, सप्तकोटी ईश्वर. 7 ऋषींनी 1 कोटी वर्सां तप करून देवाक प्रसन्न करून घेतिल्लो, ईश्वराक प्रसन्न करून घेतिल्लो, म्हणून ताचें नांव सप्तकोटी ईश्वर. म्हणटकच हें जें पळय तप बी आसा, हे कदंबाच्या टायमार नाजाल्यार मौर्यांच्या टायमार अशें न्ही, तर हे खंय तरी पयलीं प्राचीन आमच्या टायमार आसतलें थंय. पूण मागीर जालें कितें तर 960 AD कदंबांनी आपणाचें राज्य चंद्रपूर म्हणटा थंय चांद्रा स्थापीत केलें. आनी तांचे सगळो वेव्हार जातालो तो न्हंयचेर, कुशावतीचेर. ती कुशावती भरूंक लागली म्हणटकच तांकां बोटी हाडूंक मेळना जाल्यो. आनी त्यो बोटी हाडूंक जायना म्हणून तांणी आपणाचें कॅपिटल गोवा व्हेल्ल्या, जाचें नांव पयलीं गोपकापट्टण आशिल्लें, त्या जाग्याचेर हाडून शिफ्ट केलें. आपणाची पलास बांदली थंय आनी थंय करूंक लागले. थंय भरूंक लागले, सिल्टींग जावंक लागलें. आनी थंयसून तांणी आपणाची जेन्ना पळय ती राजधानी आशिल्ली ती दोंगराच्या पलीकडे येल्लापुरी म्हणटा ते आज आमी जाका ओल्ड गोवा म्हणटा थंय शिफ्ट केली. तेन्ना तांची एक राणी कमलादेवी म्हणटा तिणें, जेन्ना तिका कळ्ळें की महादेवाचें एक लिंग हांगा आसा जाका म्हत्व आसा, म्हणून तिणें तें देवूळ बांदून घेतलें. आज जर थंय पळयत जाल्यार तें देवूळ एका दोंगुल्लेचेर आशिल्लें वयर, आनी ते काळ्या फातरांनी बांदिल्ले, जे फातर आमकां गोंयांत सापडना. सो हें आशिल्लें त्या जाग्याचेर. आतां जेन्ना कदंबांचे राजधानी ओल्ड गोवा येल्लापुरी म्हणटा थंय आयली, तेन्ना तांची पावर मातशी कमी जाल्ली आनी तांचेर हे खिलजी मलीक काफूर हो आपणाची आर्मी घेवन आयलो आनी ताचेर एटॅक केलें. आनी ताणें पयलीं हो खापची हो कोणाचो सरदार आशिल्लो? खिलजी डायनेस्टी पळय आशिल्ली मुगलांची, ताजी. हय. आनी तांणी सोमनाथाचें जेन्ना पळय लिंग तांणी ते उमटायले थंयसून, तेन्ना तांकां खूब भांगर मेळ्ळें आनी तांकां दिसलें की हांगाय इतलें भांगर मेळटलें म्हणून तांणी तें लिंग उपटिलें आनी तें काडून उडयलें. कांय मेळ्ळें ना. पूण जालें अशें की जी कदंबांची पावर सकयल गेल्ली तेवटेन विजयनगर राजांची पावर वाडिल्ली आनी ताणें आपणाचो माधव मंत्री म्हणटा त्या जनरलाक हांगा धाडून ह्या खिलजींक धांवडायलें आनी तें देवूळ ताणें परतें पुनर्स्थापन केलें, रिस्टोर केलें. पूण एक टायम असो आयलो की ताज्या मागीर बहमनी ताजे कडेन झगडले, तांणी घेतले आनी मागीर फायनली पोर्तुगीज आयले. आनी अरावंड 1540 AD. म्हणजे हो संबंद कितलो वर्साचो काळ? हो कदंबान बांदलें आनी ताजे नंतर
पोर्तुगीज. हय अबावट 500 वर्सां. सो 500 वर्सान between, एक हे हो संबंद मंदिराचो इतिहास उलयता आसतना आमी एक 500 वर्साचो एक सामको उतळ ताप असो गोंयांक एका फाटल्यान एक स्वारी जातात. हय. मुस्लीम राजवटी येतात, मदीं विजयनगरचें हिंदू साम्राज्य येता, ताका कदंबा येतात, परत तांचेर घुरी पडटा, मागीर पोर्तुगीज येतात. सो 500 वर्साच्या काळान गोंयान केदी व्हडली संकटां महासंकटां सोंसली. आनीक एक मंदिराचो इतिहास सबंद एक एक काळें इतिहासाचें पान तुमकां सांगता न्ही. सामकें इनफॅक्ट तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार आज आमी उलयतात की आमचो चीफ मिनिस्टर आसा ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो एसेंब्लीन की आपूण ही जी मोडलेली देवळां आसा ती आपूण परत बांदतलो म्हणून. तर ही मोडलेली देवळां खंय आशिल्लीं तर रेकॉर्ड आमकां असो सांगता. कारण आमी कितेंय म्हणूं न्ही, पोर्तुगीजांनी बरें केलें वायट केलें सामकेंच वायट केलें ऑर वॉट एवर, पूण तांचें डॉक्युमेंटेशन जें आशिल्लें आनी तांचे जे सिवील वर्क्स आशिल्ले तांकां तोंड दिवपा खातीर तूं म्हणटा बरोबर, पोर्तुगीज वेर द बेस्ट रिकॉर्ड किपर्स इन द वर्ल्ड. येस, आनी ताणीच बरोवन दवरलां की देवळां अमकी अमकी मोडिल्लीं म्हणून. आज जी देवळां मोडिल्लीं म्हणटा आमी गोंयकारांनी एकूच लक्षांत दवरूंक जाय की पोर्तुगीजांची राजवट आमी जेन्ना 450 वर्सां गोंयांत आशिल्ली म्हणटा ती ह्या गोंयांत नाशिल्ली, ती आशिल्ली ती फक्त तिसवाडी आयलँडाचेर. फक्त ना, तिसवाडी आयलँडाचेर 451 इयर्स आशिल्ली. 33 वर्सांनी तांणी बार्देज आनी सालसेत घेतली, म्हणजे 33 वर्सां कमी जाली. आनी 288 इयर्स लेटर तांणी आज जी गोंयची बॉर्डर आसा ती घेतली. आनी ही जी देवळां बिवळां मोडल्या आनी लोक घेवन पळल्या ते फक्त तिसवाडी, सालसेत आनी बार्देजांतली जुन्या काबिजादी जागा, जुन्या काबिजांतल्या ओल्ड कॉन्क्वेस्ट म्हणटा ते तातूंतसूनच गेल्या ती. म्हणून आतां जेन्ना तो म्हणटा की आमी परती बांदया म्हणून, तर दीस आर ओन्ली. जेन्ना सरकारान सांगलें जाहीर केलें की आमकां परत देवळां बांदपाचीं आसात, ताणें आव्हान केलें न्ही, कितले प्रस्ताव आयल्यात? आतां ते प्रस्ताव कितले आयल्यात काय ना हाजो म्हाका अंदाज ना. बट म्हाका जेन्ना जर कोणें विचारीत की म्हाका हांवें इतलो गोंयांत भोंवलां, इतले हेरिटेज आनी दायजाचें पळयलां, तर म्हाका मोडिल्लीं देवळां दिश्टी पडटात. जी देवळां हेवटेनसून तेवटेन व्हरून तरी आसतना थंयसून पळय ते ताज्यो बुन्यादी दिश्टी पडटात. आतां हें सोदून काडपाक म्हाका दिसना की आमचो जो गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा तांकां टायम लागतलो. पूण पळोवंक जर वचत, लायक फॉर एक्झाम्पल एक एग्जाम्पल दिता, दिवाडेचेच आमी उलयता म्हणटकच, दिवाडेचे जे गणपतीचें देवूळ आशिल्लें जेन्ना तें मोडलें अलॉंग वीथ आमचें सप्तकोटेश्वराचें देवूळ, तें घेवन ते खांडेपारा पळयलें. आतां खांडेपारा बागवाडा म्हणून एक जागो आसा, त्या जाग्यार जेन्ना हांव गेलो पळयता जाल्यार थंय प्लिंथ आसा अजुनूय त्या देवळाची. पूण तांकां विचारलें म्हणलें मोडलें कित्याक, तर जालें अशें की नव्या काबिजादीन वेन ती प्रॉपर्टी पुर्तुगीजांक आयली तर ते भियेले. तांणी ते थंयची काडून गणपतीची मुर्ती नारव्यां आयले आनी मागीर तांणी हाडून ती एज अ कॉम्प्रोमायज डिस्टन्सा खातीर नावेली गोलती दिवाडी आनी खांडेपारच्या लोकांक येवन मेळचें म्हणून तांणी ते खांडोळे हाडून ही केली. पूण बागवाडाचेर ती प्लॅटफॉर्म ताजें आसा तशें. बरं, म्हाका एक सांग, सप्तकोटेश्वर जें आतां देवूळ बांदलां थंय 2 मुर्ती आसात न्ही, एक गणपतीची आनी एक कृष्णाची. गणपतीची आसा आनी लक्ष्मीनारायणाची आसा आनी कृष्णाची आसा. पूण तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या देवळांनी मेन देव एक आसता आनी ताज्या भायल्यान जे पळय आसता थंय 2 आसता, एक गणपती आसता आनी दुसरें आसता. सो ताजें रेलेवन्स म्हाका दिसना की दिवाडे बेटाचेर पळय ते देवळां आशिल्लीं ताका आसतली म्हणून. बिकॉज एक कोर्साली म्हणून आंद्रे कोर्साली हाणें व्हेरी क्लियरली एक बरोवन दवरलें आनी वाचून एक मातशें दाखयता तुमकां. तर तो बरयता ऑन 6 जानेवारी 1515 की इन दीस सिटी ऑफ गोवा एंड ऑल ओवर इंडिया there are infinity of ancient buildings of the Gentiles, and in a small island called Diwari
द पोर्चुगीज इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सिटी हॅव डिस्ट्रॉयड एन एन्शंट टेम्पल कॉल्ड पागोडे, ते पागोडेच म्हणटाले देवळांक, वीच वॉज बिल्ट विथ मार्वलस आर्ट एंड विथ एन्शंट फिगर्स रॉट टू द ग्रेटस्ट परफेक्शन इन अ सर्टन ब्लॅक स्टोन, सम ऑफ वीच रिमेन स्टँडींग रुइंड अँड शॅटर्ड. हें ताणें एक लेटर बरयल्लें पळय. आतां ताजी मेन हें सांगपा खातीर आनी वाचपा खातीर म्हणजे आज जर आमी जो जागो आमी म्हणटात की थंय देवूळ आशिल्लें म्हणून, थंय ते व्हडले काळे फातर आसा, म्हणजे ते अशे धाकटे फातर न्ही की हांगासून हाडून थंय दवरूं येताले, कारण ते येदे व्हडले आसा कारण ते उखलूंक जायनाशिल्ले. सो पॉसिबली हें देवूळ त्याच जाग्याचेर दोंगुल्लेचेर वयर आशिल्लें. आमी म्हणटात जे कांदेलारिया चॅपल आसा थंय देवूळ आशिल्लें म्हणून. आय एम नॉट ऑफ दॅट ओपिनियन. ना, पूण हांवें कांय अशे एक्सपर्ट्सा कडेन उलयलां, ते म्हणटात की जरी आतां पयर मुख्यमंत्र्यान म्हणलं न्ही, ही सगळीं इतलीं देवळां मोडिल्लीं ती सगळींच बांदचे परस एक प्रतीक म्हणून थंय आमी दिवाडे बेटाचेर थंय त्या जाग्याचेर आमी एक देवूळ बांदपाक सोदतात, सप्तकोटेश्वर. हय. आतां जागो खंयचो सोदून काडटले? म्हाका एक एक्सपर्ट मेळ्ळो, तो म्हणटा की अजून तरी इस्टाब्लीश जावंक ना की तें नक्की खंय आशिल्लें, कारण जे पळय तळी एक व्हडली दिसता ती सप्तकोटेश्वराचीच तळी काय कितें हें कांय मेळना, कारण थंय उत्खनन जावं ना. दुसरें कोणेच रिकॉर्ड तपासूंक नात. तूंच म्हणटे प्रमाण जर आमी तीच जर गवाय मानली जाल्यार आमकां एक 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 मेळटा न्ही की पोर्तुगाल वेर द बेस्ट रिकॉर्ड किपर्स. कोणें तरी पोर्तुगालाक वचून, कारण आर्कायव्ज डिपार्टमेंटूय हांचे कडेनच आसली, ते कांय दुसऱ्या सरकारा कडेन ना, पूण तांचें काम आशिल्लें की बाबा हाजेर कोण तें संशोधन करचें. एब्सोल्युटली. आनी सरकारानच पुस्तक काडचें न्ही, ग्रंथ तयार करचो, कितलीं देवळां मोडलीं, थंय कितें बाबा आसा, आज तांची स्थिती कितें आसा, करची न्ही. एज रिगार्ड तुमी म्हणलें पळय न्ही, बोथ एक म्हणजे हिस्ट्री म्हणटा ती एक अशी एक सब्जेक्ट आसा की जो पर्यंत ताजेर कितें लिखाण बरयल्लें ना, एक्झॅक्टली, तो पर्यंत आमच्यांनी ताका कांयच म्हणूंक जायना. सो ताजेर जर डिबेट जाली जाल्यार ती डिबेट आयकून घेवची. बरोबर. आतां ताका दुसरो एक फांटो आसा, वीच इज माय ओपिनियन अगेन. जेन्ना सीएमान सांगलें की आमी थंय एक देवूळ बांदतले ऑफ सप्तकोटेश्वर, आनी जर ओपिनियन असो आसा की त्या जाग्याचेर आनी कोणाचें देवूळ आशिल्लें, कृष्णाचें आसूं नी आनी कोणाचें आसूं कितें आशिल्लें, बट द फॅक्ट रिमेन्स की देवूळ आशिल्लें. ते देवळाच्या जाग्याचेर देवूळ बांदप मे नॉट बी रॉंग, बट द फॅक्ट रिमेन्स की ही जी सगळीं देवळां सारकीं करच्या परस एकूच देवूळ सारकें करून बरोबर आनी ताजी हिस्ट्री घालपाची प्रोबेबल म्हणून. आनी सायड बाय सायड तुमचें सजेशन इज वेल टेकन की डायरेक्टरेट ऑफ आर्कायव्स अँड आर्किओलॉजी हांचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसात, फॉराल्स आसात, आनी जे डॉक्युमेंट आज पोर्तुगालाक आसा दे आर ओपन, ते काय लिपोवन दवरिनात. आनी आज एक बरें म्हणजे वॉट आय रियली फील नायस अबावट इज आमी सगळ्यांक खबर आसा की देवळां मोडून ताजेर चर्ची बांदल्यो. हें आमकां चर्च हिस्टोरियनूच सांगतात, ते लिपोवन दवरिना. करेक्ट. अमक्या जाग्याचेर अमके लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ आशिल्लें त्या जाग्याचेर होली स्पिरीट ते फातर वापरले, ते फातर वापरले, इतलें ताजेर आनी डिबेट करपाची ना. बट द फॅक्ट रिमेन्स की ह्या जाग्याचेर जर एक देवूळ आशिल्लें आनी तशें जर आमकां रेकॉर्ड मेळटा, सोदून काडूंकूच जाय, पूण त्या जाग्याचेर बांदून विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी एंड टेकिंग ऑल द पीपल. सो तूं अशें म्हणटा की देवूळ बांदपाक हरकत ना, पूण वाद जायनासतना, खंयच्या समाजाक दुखयनासतना. सी आमचो गोंयचो असो एक समाज आसा, तो सगळ्या भारतांतल्या लोकांहून मातसो दुसरो आसा. वी आर डिफरंट. आमी वी आर रेडी टू लिसन अँड कॉम्प्रोमायज विथ द अदर कम्युनिटीज दॅट आर ओवर हियर. करेक्ट. आतां मेन म्हणजे आज जर दिवाडे पळयत, दिवाडेचे लोक दे आर एज हॅपी वीथ डिसिजन्स, आनी ते एकामेका मदीं अशें मिळून जुळून आसा की म्हाका तरी अशें दिसना की कोणेंच म्हणूं ना की आसा तें मोडया थंयचें चर्च आनी हें तें ना. एक जागो आसा, त्या जाग्याचेर एक देवूळ आशिल्लें, बिकॉज एक दुबाव आसा म्हणटा तो, त्या जाग्याचेर दुसरें देवूळ बांदून ताका सप्तकोटेश्वर. म्हाका सजीव हांव तुका एक पर्सनल प्रश्न विचारता. तूं एक हिस्टोरियनी बी, तूं सांस्कृतीक विशयान अभ्यासय करता, तूं ह्या संदर्भात कामय करता. म्हाका जाय तशें इतलीं देवळां गोंयांत आसात, आनीक एक सरकारान बांदपाची गरज आसा ना.
फ्रँकली स्पिकींग ना. म्हाका तरी अशें दिसता न्ही ती खंयचीय कम्युनिटी आसूं न्ही, ती हिंदू आसूं न्ही, क्रिश्चन आसूं न्ही, मुस्लीम आसूं न्ही, कितें आसूं न्ही, आज जें पळय कितें गोंयांत घडटा, इट्स अ व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन टू द प्रेझंट टायम्स. नॉट ओन्ली फक्त हिंदूंच्याच देवळांक अशें न्ही, पूण एक जो पळय एक नवोच एक कितें तरी एक स्ट्रीक आयिल्ली आसा, एक वेव आयिल्ली आसा. म्हादयची वेव, उदक येता तें कमी जाता, पूण ही मातशी आमची वेव वाडटा. वेता वेता थंय रिलिजियस हावजीस बांदतात, इवन आणि व्हायोलेटींग देवळां बांदप म्हळ्यार आपण एक व्हडलो राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रीयत्व सामकें सामकें. प्रकार. पूण वायट दिसता म्हणजे जेन्ना ही देवळां बांदतात तेन्ना वर्सभर थंय कोण वचना, करेक्ट. फक्त मोजकेच लोक थंय वेतात. बरोबर. जाल्यार ही बांदून आय हॅव नो दॅट. आतां दीस अगेन माय ओपिनियन, हें जें जर देवूळ बांदलें दिवाडे जाल्यार इट वूड बी लायक अ म्युजियम प्लेस टू पोर्ट्रे हिस्ट्री. वाय नॉट म्युजियम? हांव म्हणटे अशें की तुवें ह्या विशयांतलो एक जाणकार आनी तुकाय आवडटा देवूळ बांदचे परस हय गोंयांत पळय जीं अशीं वेगळीं स्मारकां वेगवेगळे जाचो नासधूस जाल्ल्या, जी भायर रस्त्यार पडल्यान पावसान भितर ती मोडून पडटात, तांचो एक बरो म्युजियम करचो. एब्सोल्युटली आज गोंयांक ती गरज आसा. कारण जी आमचे गोंयकार नवी पिळगी आसा त्या पिळगेक पयलींचें गोंय म्हण कितें तें खबर ना. इट इज एक्स्ट्रिमली सॅडनिंग की ही जी आतां पिळगी आसा तांच्या खातीर आमी कांयच करना. आय एम गिल्टी, माय जनरेशन इज गिल्टी ऑफ की हें आमी तांकां कांयच आमी एक तयार करून दवरना. आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगिल्लें, कान धरून आमकां बसोवन पयलीं शिकयताले, सांगताले, ताचो अर्थ आमकां आज खबर ना, पूण एटलिस्ट आमकां सांगताले. पूण हें आयच्या पिळगेक म्हणजे आयच्या जनरेशनाक जर आमी अशें म्युजियम केलें ना आनी तो म्युजियम फक्त हिंदू देवळाचो न्ही. कारण जेन्ना सीएम आलो पळय तो स्टेटमेंट आयलो ताजे नंतर अशी चर्चा वेगवेगळे व्यासपिठार जाता. आजच हांवें एक लेखय वाचला की हिंदूच देवळां मोडलीं ना न्ही, मुस्लीम येदो व्हडलो विध्वंस जालो, कॅथलीक धर्मान भितर तांचे भितरल्यो घुसपटी आशिल्ल्यो, ताका लागून कांय देवळां आमी ओल्ड गोवाचें कांय स्ट्रक्चर पळयतात. एब्सोल्युटली. सो वाय नॉट गोंयचो फाटल्या 1,500 वर्साचो जो पळय कितें एकूण जे पळय कितें घुसपट जाली, तूं म्हणटा तशी 500 वर्सां तर सामकें ही सत्ता ती सत्ता येत आशिल्ली, तो इतिहास लोकांक जर पळोवपाक मेळ्ळो. तशें आमी भायर पळयतात लायट एंड सावंड शो, कशे तरेन वेगवेगळ्यो राजवटी आयल्यो. एब्सोल्युटली. पूण हातूंत एक नियम एक इनपूट आसा, तुमी म्हणलें तशें की हय हिंदूंची देवळां मोडलीं, जे मशिदी आशिल्ल्यो त्यो तर काबार केल्यो तांणी सामक्यो. पूण जर आमी होच जर फॉर्मुला जर आमी आज चर्चीस मोडिल्ल्यो आसा, म्हणजे सेंट ऑगस्टीन टावर आसा आनी खंयच्यो चर्चीस आसा, तांकां हो एप्लाय जायना. कारण हे जी देवळां आनी मशिदी मोडिल्ल्यो त्यो रिलिजना खातीर मोडिल्ल्यो. आनी हांगा जी पळय आज आमकां रुइन्स दिश्टी पडटा ओल्ड गोवा इन वर्ल्ड हेरिटेज सायटान इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलिजियस अपहिवल, दॅट वॉज बिकॉज हांची इतली लुडबूड जाल्ली. कारण गोंयान इतल्यो ऑर्डर्स आयल्यो की त्यो फक्त एकामेका मदीं झगडटाले, म्हणून राणयेन तांकां सांगलें हांगासून भायर सरा. करेक्ट. आनी कांय फेतांनी तर इतली तांचे भितर सुखाच्यो इतल्यो भावना तयार जाल्ल्यो एब्सोल्युटली व्हडले व्हडले राजे जाल्ले सारके पाद्री वावुरताले. अशे तरेचो ताणीच इतिहास बरयलो. इनफॅक्ट हांगा देर मे बी अ लिटल कॉन्ट्रोवर्सी इन द थिंकींग ऑफ द व्ह्युअर्स. पूण जेन्ना फादर फ्रांसीस झेवियर हाका पोपान आनी ताजो फादर इग्नेशियस लोयला म्हणटा तो ताणें गोंयांत धाडलो, वॉज नॉट टू ओन्ली प्रोमोट क्रिश्चनिटी, पूण आमचे हांगा जे पळय पाद्री कोण गेल्ले आसा ते कितें करता हें पळोवपा खातीर ताका धाडिल्लो. आनी ताणें जेन्ना सांगलें की हे सामकें ऐश आरामान आसा आनी आपणाची कामां सगळें, तांच्या खातीर इन्क्विजिशन धाड. पूण येता आसतना त्या इन्क्विजिशनान खंय तरी एक दुसरो फांटो घेतलो आनी ताका दुसरेंच जालें. इनफॅक्ट ताजे रिपोर्ट्स म्हणजे जो मागीर सेंट फ्रांसीस झेवियर जालो ताजे रिपोर्ट्स अशे आशिल्ले की तो जेन्ना मेलो आनी ताका चायनाक थंय पुरलो आनी एक 4 म्हयन्यान ताजी बॉडी वीच वॉज नॉट डिकम्पोज ती हाडली मलाक्काक. ते मलाक्काचो जो गव्हर्नर आशिल्लो ताज्या बद्दल ताणें पळय ते शेरे मारून धाडिल्ले,
तो इतलो रागार आशिल्लो की ताणें ताजो तो कबर बांदता आसतना मातशी कमी बांदली आनी त्या खातीर ताका भितर घालता आसतना ताजी मानेची हाडां मोडली. हे रेकॉर्ड आसा. सो सो म्हजो प्रोग्राम सोंपता तुका परत तोच पर्टिनंट प्रश्न परत आनी एक सप्तकोटेश्वर देवूळ उबें जावपाची गरज आसा काय कितें? आनी तो आमच्या राष्ट्रवादा कडेन संबंदीत आशिल्लो विशय काय कितें? अशें दिसता. तर ही आयडियोलॉजी जी आसा न्ही इज आमचो जो राष्ट्रीय पळय कितें मनाचेर मायंडसेट तयार आसा न्ही अशें दिसता. आनी हातूर कांय हांवें एग्री जाल्यार सुद्दां तातूंत कांयच रॉंग जावचें ना. पूण म्हाका तरी दिसता न्ही की एक जेन्ना देवूळ ऑलरेडी आसा दुसरें बांदता आसतना इट शूड बी इन द स्टायल ऑफ अ म्युजियम. It should not be for religious purpose only. लोकांचें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर आसचें न्ही. ना आसचें न्ही. पूण आज नीड आसा की आमची जी पयलींची हिस्ट्री आसा विरासत ती विरासत आसा ती आज आमी टिकून दवरूंक जाय. वी शूड नॉट डिस्कस आनी आमी एकामेका मदीं खंय तरी फूट घालून हे देव यूज करपाचो. पळोवप्यान एक म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी आनी संजीव सरदेसाय उलयले. गोंयचो इतिहास म्हणटना फक्त एक पोर्तुगीज इतिहास 450 वर्सांचो लक्षांत घेतात. तो सुद्दां पुराय गोंय नाशिल्लें. आनी ताज्या पयलीं जवळ जवळ 500 वर्सां वेगवेगळ्यो राजवटी हांगा आयल्यो. मुस्लीम राजवटी आयल्यो, विजयनगराचें साम्राज्य, कदंब आनी ह्या सगळ्या काळांत ज्यो पळय उलथापलथी जाल्यो ती गोंयची एक सासाय म्हणून आमी मानपाक जाय. आनी तो इतिहास बरे तरेन लोकां मुखार येवपाक जाय. इतलेंच न्ही त्या काळांत ज्यो पळय कितें घुसपटी जाल्यो, मारामारी जाल्यो, रक्तपात जालो अशें तर म्हणटात की विजयनगरचो राजा जेन्ना पळय ह्या मुस्लीम राजवटीवर अगेन्स्ट पळय जेन्ना उबो जालो ताकाय ताणें कापून काडिल्लो, ताका सामको ना करून उडयलो. सो हें सगळो जो पळय इतिहास आसा तो फक्त देवळांनी देवळां बांदली म्हणून लोकां मुखार येवचो ना. संजीव बाब आमी चर्चेन घालतो एक बरो जर म्युजियम थंयच करात तुमी. जंय आतां देवाडे बेटाचेर जर अशें तरेन म्युजियम जावंक शकलो जाल्यार पयलींचें पळय जें कितें वैभव आशिल्लें, पयलीं कशे तरेन लोक रावताले, तेन्नाचो मनीस कसो आशिल्लो आनी गोंय कशें आशिल्लें हें जर निर्माण केलें. आज जे पळय भायल्यान पर्यटक येतात ते आनी गोंयचे विद्यार्थी हांचे खातीर एक बरे तरेन एक दस्तावेज फुडले पिळगे खातीर आमी राखून दवरलो अशें तरेन जातलें आनी ताजें क्रेडिटूय सरकाराक मेळटलें. म्हाका दिसता होच खरो राष्ट्रवाद. हय, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी खूब म्हत्वाचे चर्चेन वांटेकार जालो. संजीव बाब हांव तुका उपकारी आसा. पळयत रावात गोमंतक TV.